देव खापरेश्वराच्या देवळाचो प्रश्न सुटपाचे वाटेर मायाचे 9 तारखेर देव खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक करची म्हूण मुळगावा बेताळाचो प्रसाद जालो म्हूण म्हायती मेळटा। देव खापरेश्वराक जाग्यावेल्यान हालयल्या उपरांत थळावे आनी देवस्थान समिती अशे 2 गट पळोवपाक मेळ्ळे। देवूळ आसल्या थंय जावचें म्हूण देवस्थान समिती यत्न करताली जाल्यार दुसरो गट शिमे भितर देवूळ बांदपाक तयार जाल्ले। दोनूय गटांनी एकठांय येवचें म्हूण मंत्री आनी थळावो आमदार रोहन खंवटेन उलो मारिल्लो। आता दोनूय गट एकठांय येवपाक हालचाली। मुख्य देवता हा वेताळ त्याच्याकडे आम्ही घेता आणि आम्ही बाकीची खापरेश्वर देवस्थानची सुरुवात कशी तशी आम्ही 8 तारखेक सुरुवात केली आणि 8 तारखेक प्रसाद घेतला। त्या प्रसादाक आम्ही 2-3 तरेचे प्रसाद जाले की आम्ही चालले की देवाचे जे उद्ध्वस्त झालेले हा स्थान ज्यांच्याने उद्ध्वस्त केलेले ते जाग्यार खरेंच देव आसा, जो ब्राह्मणाचो घेतलो जो ब्राह्मण आसा त्या प्रमाणे आमकां प्रसाद जालो की त्याच जाग्यार देव आसा आणि त्याच जाग्यार ब्राह्मण आसा। खापरेश्वर देवस्थानची जी कमिटी हा त्या कमिटीची काळात आमची मिटींग जाली। ती मिटींग थारायलें की मिटींग घेवपाचें कारण इतलें की आमकां प्रसाद घेवंक जाय आसलो की बाबा मुर्ती स्थापनेचे आमी मुहूर्त काडलेले आनी ते मुहूर्त प्रमाणे आमी एप्रिलान काडले, मेन काडले आनी जुनान काडले आनी त्या हितून आमी मेच्या सगळ्यांनी प्रस्ताव दिलो की 1-2 मुहूर्त हा त्या 2 मुहूर्ता प्रमाणे एक मुहूर्ताचे खंयचे तरी देव प्रसाद दितलो। त्या निमतान आमी आज मुळगांव देवस्थान वेताळ देवस्थानाक आमी जो प्रसाद आमी लायल्लो 8 तारखेक तसोच आमी आज मुर्ती स्थापन करपाचो जो प्रसाद लायलो आनी त्या प्रसादा प्रमाणे आमकां सांगलें गेलें की 8, 9 आनी 14 हे 2 दिसाचो आमी प्रसाद लायलो आनी ते 2 दिसा प्रमाणे आमकां 9 तारखेक प्रसाद जाल्लो आनी ती मुर्ती स्थापना त्याच जाग्यार स्थापन करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।